शुक्रारा पेडणेच्या हळण किल्ल्यार नटेश्वर कला आणि सांस्कृतिक मंडळांच्या वतीन इथे ओशाळला मृत्यू हे नाटक आयोजित केले। या इतिहासिक नाटकाचे उक्तावण कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर आणि मांद्रेचे आमदार जी तारळकरांच्या हस्तुकी झाले। इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकात कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे संभाजीच्या भूमिकेत आशिल्ले। हे नाटक पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। खूब आनंद जाता। फर्स्ट टाइम या गोयच्या इतिहासान एक ऐतिहासिक नाटक एक ऐतिहासिक किल्ल्याचेर जाता आणि ताजो मान आणि त्या माचयेचेर आमकां काम करपाक नटेश्वर कला आणि सांस्कृतिक मंडळान संधी दिल्या बद्दल त्या संस्थेचे पयलो आमी खूब आभार मानता। छत्रपती संभाजी महाराज इथे ओशाळा मृत्यूच्या नाटकांतल्यान संबंध जनतेमुखार येवचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हे नाटक वसंत कानेटकर यांच्या लिखाणाच्या अभिरत्या सकल आणि स्वर्गीय रवींद्र नाईक यांच्या दिग्दर्शना सकल आज बरेचशे गोंयानूच न्ही तर महाराष्ट्रात मुख्य शहरांनी सुद्धा ह्या नाटकाचो प्रयोग जाल्लो आसा। पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे तुमकां सगळ्यांक माहिती मेळिल्ली आसा, पण हे नाटक सादर करता आसतना एकूच ध्येय दवरलेलो आसा की आमचे गोंयचे तरुण जे आसात, तरणाटे जे आसात, तांणी छत्रपती शिवरायांचे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे विचार आत्मसात करून ह्या आपले क्षेत्रांतलो संभाजी किंवा शिवाजी जावच्यो असो एक संदेश दिवपा खातीरूच ह्या नाटकान कला आणि सांस्कृतिक मंत्री पदाची धुरा किंवा त्याची जबाबदारी म्हजेर आसून सुद्दां त्याच वेळान वेळ काढून हे नाटक सादर करपाचो म्हजो ल्हानसो प्रयत्न आसा। बरें इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी आयज हें नाटक हाडलें। आयज हें म्हाका दिसता हिस्ट्री आहा, म्हाका दिसता गोंयान अशें केन्नाच खंयच्याच फोटार अशें हें जावंक ना किल्ल्यार नाटक ते आमी पेडणेकारांनी करून दाखयल्लें आसा। आनी हांव सगळ्या पेडणेकारांक जे ही कमिटी आहा पळय त्या कमिटीकारांनीच हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता, कित्याक तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेतली आनी तेंच्यांनी आमच्या पेडणेकारांचें नांव दवरलें आनी फर्स्ट हे आमच्या गोंयान आमच्या अशें किल्ल्यार खंय तरी एक नाटक जाता आनी ही आमच्या गोंय पेडण्याची हिस्ट्री आसतली अख्ख्या गोंयान आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें। मुरगांव शिगमोत्सव समिती वतीन 12 मार्चाक सांजेच्या 8 वरांचेर शिव गणेश प्रोडक्शन मुंबय निर्मित आणि वसंत कानेटकर हांणी बरयल्लें तशेंच श्री गणेश ठाकूर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या इथे ओशाळला मृत्यू ह्या नाटकाचो प्रयोग आयोजीत केला। सिंधुदुर्ग, मुंबय, कोल्हापूर हांगा सादर जाल्ल्या ह्या नाटकाच्या प्रयोगांक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळ्या उपरांत आता ह्या नाटकाचो प्रयोग मुरगांव आयोजीत केला। देखून नाट्य मोगांनी ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो अशें आवाहन मुरगांव शिगमोत्सव समितीन केलां। एक खंत विजत नाही, एवढे एक गोष्ट आमच्या हातून न घडती तर शिरक्यांसमोर आमची मान ताडात येसू। दोष कोणात नसतात, चुका कोणाच्या हातून घडत नाही। हे आबासाहेबांचे अंतकाळाचे बोल तेवढेच मरावे।